सरकारान सुरू केल्ल्या नव्या ॲपाचेर आधारीत वितरण पद्दतीक लागून खत मेळोवपाक येवपी अडचणींचेर मोरजेंतल्या शेतकारांनी हुस्को उक्तायला। मोरजेक खत गोदामाची सुविधा नाशिल्ल्यान महाराष्ट्रांतल्या मांद्र्या, पेडण्यां वा लागसरच्या वाठारांनी लेगीत वचचें पडटा असो शेतकारांचो दावो आसा। तांणी सांगलें की जायत्या शेतकाऱ्यांक खास करून ज्येष्ठ आनी उण्या शिक्षीत शेतकारां कडेन स्मार्टफोन ना वा मोबायल ॲप्लिकेशनां वापरपाचें गिन्यान ना, ताका लागून ही प्रक्रिया कठीण जाता। नोंदणी केल्ल्या शेतकारांक पुरायपणान ॲपाचेर निबून रावनासतना साद्या पद्दतीन खत दिवचें असो उलो शेतकारांनी सरकाराक मारला। वेंचून आयिल्ल्या प्रतिनिधींनी फुकट खत वांटपाच्या कार्यावळी वेळार अशी डिजिटल पद्दत कित्याक चालीक लायली ना असो प्रश्न तांणी केला। माझे नाव शिवनाथ शेडगांवकर मोरजी। मी एक बरो व्हडलो फार्मर आणि शेतकरी। त्याशिवाय आपण ज्येष्ठ नागरिक अध्यक्ष आणि त्या खातीर आमचे ज्येष्ठ नागरिक जे आहात ते जास्तशे सगळे आता जाणटे शेती। आम्ही आता हे शेत जवळ जवळ मी भुरगो आसा इस्को शाळेंत वतासर 8वी पर्यंत मी शेत हे सुरू केले, हेका जुनाठो म्हणटात। आणि जुनाठ्यात हे आमी लागीं घरात एक आहा कायमचे आमी ह्याच शेतात ह्या शेतात आता शेबय हे इतले वाडले, पण आमचे मोरजेत एक साधारण एक गुदाम म्हणलं तोच ना। पयलीं आसलो एक सोसायटीचो, तेन्ना तांकां परवडना आला, तांकां एक भाड्या खातीर ते परवडना, तेन्ना आमकां ही सोय बरी जाताली। केन्ना गेले 5 किलो जाल्यार 5 किलो हाडप, 10 किलो हाडप, कसलीच कटकट नासली, ते व्याप बी तसलें कांयच नासलें। त्या गुदांव आतां हे मोरजे आतां इतके शेतकरी आमचे आहात आणि आमकां आतां जे जाणटे सगळे म्हाका जास्त सांगता, ते अध्यक्ष मी ज्येश्ठ नागरिकाचो, ते मातशे हेचेर कितें विचार कर आनी कितें तरी पेपरार दी, टीव्हीर दी, जावं सीएमाक सांग जावं मोदीक सांग, अशें करतात म्हणल्यार तितून करून आमी शेतकरी आतां हे कशें कितें करतले। आतां हे शेत बघ, हे शेत मातशें सारें आतां जाय आसलें। आतां खंय वतलो हांव सगळ्याक गेलो, पेडण्यां गेलो, थंय म्हणटाले हे ॲप म्हणून ते ॲप माझे म्हणल्यार ॲप ना, तेच्या उपरांत मी 2दा स्कुटर रिक्षा घेवन गेलो जाल्यार ती रिक्षा परतली, पण ॲप म्हणाले हाड। ॲप म्हणाल्यार म्हाजो हो मोबायल येदो आहा, ह्या मोबायलाचेर कितें मी ताका दाखयलें, हो म्हाजो मोबायल, आमचे कडेन मोबायल घेवपाक शक्य जायना। शेतकरी आमी शेतात काम करतलो काय हे असले मोबायल घेवन फिरतलो काय येदी व्हडली मोबायल घेवन आमकां शक्य जाय, आपण तेका सांगलें तेजे हेचेर म्हणून जायना म्हणलें। हेचेर जायना जाल्यार आमी कितें करपाचें, तुमी कितें तरी सोय करा न्हू। आमी ती म्हणाली आमकां तेच लागता, पण खूब जाणांक शेतकऱ्यांक हेच जाता, धाकटे मोबायल आसल्या प्रमाणे तेका कांयच करूंक मेळना। त्या प्रमाणे आमी कितें करतले, आतां आमी 2 वेळा रिक्षा आयली, रिक्षाचें भाडें त्याला परता येयलो न्ही म्हणे म्हापशा गेलो हांव, म्हापशाकर तेच सांगलें न्ही म्हणे आतां माडांचें जर सारें हाडटलो जाल्यार ते ॲप आनी हे ते आमकां कितें करूंक शकता तें सारें मेळना। तेच्यान सरकारान आतां मोदी म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, तशेंच आमचो सीएम प्रमोद सावंत म्हणटा तोय आत्मनिर्भर भारत हे शेतकरी वतात थंय। हांव एग्रीकल्चरात मिटिंगेक खूब गेलो, काल रवींद्र भवनात साखळी आसली, सीएम उलयलो शेत करा हेत करा, त्या प्रमाणे शेतात तेणी ते डिक्लेअर केले की मोदीचे 6,000 दितात, ते जाणट्यांचे आमचे 6,000 सध्या बंद जाल्ले आहात। आमी त्या दिसता भर सभागृहात सांगले कशें बंद जाले, ते म्हणल्यार हांव आमदारा कडेन गेलो, एग्रीकल्चर ऑफिसराक, ते म्हणटा आनी जावंक शकना, पयलीं तुमी चालू कशें केल्यात, त्या पेक्षा आतां ते इन्क्वायरी करून चालू करपाचें। हे तेन्ना त्या एग्रीकल्चर ऑफिसर येवन पळोवन गेल्या, पण आमकां कसली फॅसिलिटीच दिनात ते, तेन्ना आमचे काही पळयत नात अशे एग्रीकल्चर ऑफिसर आहात अशें। त्या खातीर आमचे शेती ही कमी जाता आनी आमी मागीर लक्ष घालना, पण शेती बंद पडटली न्हू। तेच्या खातीर आतां तुमी कितें तरी गव्हर्मेंटान जावं सीएमान जावं आमच्या आमदारान फुडें लक्ष घालून कितें तरी हें करपाचें, गुदांव एक धाकटोसो करून एक फॅसिलिटी करून साऱ्यांचे हे ॲप बी सगळे काडून एक थोडे तरी हे सारें मेळपाची अशी शक्यता करूंक जाय अशी आमची आशा आहा शेतकऱ्यांची सगळ्यांची। इतलें करून कितें जालें, आतां आमचो दोंगर भाग आहा, त्या दोंगर भागात आमचे काजी आहात थोडे, आमी रोपे घालतात जावं आनी कितें करतात, बारीक बारीक कितें करतात, ताका सुद्दां आतां थंय घालतलो जाल्यार सारें मेळना आनी परत ते लोन काडटात। आमी कितें करतात, जावं खूब रोपे हाडटात, रोप्याची सवलती दितात ते, पण ताका मनाय आसतात हें आसतात ते कांयच दिनात। आमी रोपे घातल्या उपरांत ताका परत एक वर्सान एकदां ते सारें घालचें पडटा, ते घालूंक मेळना। ते घाल्या उपरांत आपूण आमी ते लोनांक परत फारीक जायना, लोन काडल्या समज त्या लोन फारीक जायना, त्या लोन वाडटात, त्या प्रमाणे आमी मोरजेचे काय आहात ते थोड्यांनी जमनी मागीर विकतात। तितून म्हण आतां म्हणटात की मोरजेचे लोक जमनी विकतात, कित्याक विकतात, तितून गव्हर्मेंट लक्षच घालना, बाबा थंय केल्या उपरांत ते कांयच जायना न्हू। सारें आतां हे आतां लोकांनी शेत हे दिसता, ह्या शेतात आतां सारें मारूंक जाय। आतां हांव 3 कडेन गेलो, म्हापसा गेलो, पेडण्यां गेलो, मांद्र्या गेलो, मांद्र्या तर नाच म्हणटा, तेच्या उपरांत आमकां एक दितान 1 पिशी दिल्ली, त्या ती 1 पिशी आमी पयलीं मारली। आतां हेका पळय हे सारें मेळना म्हणून हे आतां
आमचे कमी जाल्याने हे सारे जर असले तर मातशे वर सद्याल न्हू आतां सारे मारूंक मेळना त्या भशेन शेतां जावची ना न्हू आतां हेतून लुकसाण भरपाई सुद्दां गव्हर्मेंट आमकां दिना येतात पळयतात सर्वे करतात आनी मागीर काय ना म्हाका आतां 3 वर्सां जालीं येतात एग्रिकल्चर येतात पळयतात आनी फुडें काय ना आतां आमचे सुद्दां ते फाटीं आमी काम करताले ऑल इंडिया दिल्ली तितून आतां ते सगळे आमचे येयले ते सुद्दां पयशे आमचे मेळना गव्हर्मेंट येता एग्रिकल्चर येता पळयता पण भितर केन्नाच आमकां मेळना म्हाका आतां 3 वर्सां जालीं लुकसाण ही जाता पूण केन्नाच लोक गव्हर्मेंट आनी एग्रिकल्चर आमचे एकय आमकां पयशे मेळले उडास ना खंय पयशे हे गव्हर्मेंटाचे येतात पयशे पूण खंय वयतात एग्रिकल्चर ऑफिसर खातात काय ते भुरगे गव्हर्मेंट खातात तर कांयच कळना न्हू तितून करून आमचे शेत आतां सारें घालतलो पयलीं आमी गुळी घालता मागीर युरिया मारता तर गुळी ही मारतलो म्हटल्यार आतां 2,500 रुपये पयलीं आमी 1,000-1,200 हाडूं ते 1,000-1,200 आमची शेतां बरी जाय आतां ही गुळी 2,500 हाडटलो शेतकरी कितें आनी खातलो कितें आनी मारतलो कितें उत्पन्न जातालें कितें तितून करून हेतून आतां हे सारें ना आतां एकच जी आमदारान आमकां दिल्ली सारें ते हांवें मारले आतां परत खंय मेळना ते आतां शेत हे आतां हेच रावले न्हू आतां लुकसाण जालें तेतून लुकसाण भरपाई दितलो कोण तेतून आतां हे सारें तेंच्यांनी कशें तरी किसान कार्डाची आतां किसान कार्डाक तुमी केल्या सगळे केल्या तेतून सबसिडी फॅसिलिटी कित्या तेतून एक गव्हर्मेंटान एक फॅसिलिटी करूंक आतां कृषी तरी कार्ड आहा ताका हे ॲप बीप सगळे बंद करा बाबा कृषी कार्ड टाकया खरेंच कृषी कार्ड आहा ताका एक शेतकरी आहा असो कळटा न्हू त्याच्यात तुमचे ॲप बीप सगळे बंद करा आनी तेचेर तरी सारें दिया न्हू ते तरी करा न्हू कृषी कार्ड हे कितें केल्या ही फॅसिलिटी मेळना तेतून 2,500 एक 50% तुमी सबसिडी दितात जावं ते बाबा शेत करता जाल्यार ताका एक तरी शेतकऱ्यांक बेनिफीट मेळटा न्हू ते बेनिफिटाचेर शेतकऱ्यांक कृषी कार्डाचेर बेनिफीट कितेंच ना कसली आधाराक कृषी कार्ड केल्यात बाबा कृषी कार्डाचो हे कितें मिनींग कितें ताका बाबा एक फॅसिलिटी आतां महाराष्ट्रांत इतके लोनां पास करता जवळ लाखांनी आतां आमी एक शेतांत लोन काडले जाल्यार ते परत आमकां भरचे पडटा हेतून लुकसाण भरपाई ते मेळना हेतून आतां महाराष्ट्रांत येदे व्हडले येते लाखांनी कर्ज माफ करता आमच्या गोंयांत इतके शेतकरी आहात पण तेजे एक दीस केन्ना पेपरां येना की बाबा तेणी लोन काडलें कर्ज शेत केलां ते केन्नाच येना हे कित्याक येना पण कितें तरी गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटान काय तरी हेचेर विचार करून हे शेतकरी बाबा खरंच करता जाल्यार कितें करता तेका जे करून सारे तरी किसान कार्डाचे 50% करूंक जाय न्हू आतां ही ॲपाची जी कोणी ऑफिसरान जावं गव्हर्मेंटान ही ॲप काडल्या तेणी एक फाटी घेवन एक किसान कार्डाचेर तरी करून जावं एक फॅसिलिटी जाणट्यांक आसा सर तरी हे करूंक जाय आतां भुरगीं आतां फुडें शेती हे कमी करतले कित्याक भुरगे शेती आतां हे काय आनी हेच्या खातीर शापूच कमी करतले हेतून एक गव्हर्मेंटान लक्ष घालून सीएमान लक्ष घालून मोदीक हे करून कांयतरी गोंया गव्हर्मेंटान करूंक जाय हे आमदार येतात आमदारांनी कितें तरी लक्ष घालून करूंक जाय न्ही आमकां आतां म्हाजोच दिश्टी नायक आतां 70 वर्सां जालीं आतां आमी 70 वर्सां हे शेत करतात त्या पेक्षान हे आमचे आतां हे कायमचे मोबायल आमी हो मोबायल यूज करता त्या मोबायलाचेर हेचेर आमी कशें आनी ॲप हे कशें काडपाचें आनी कितें आमकां कांयच कळना न्हू आतां मोबायल घेवन आमी आतां सारें मेळना आमचेच शेतकरी आरावण्या वयतात आरावण्यात तेंकां थंय कांयच लागना आरावण्यासून थोडे बांद्यार ते वयतात बांद्यार ते वयतात कितें बाजार करतात ते सारें थिसून वयता हाडटात आतां तांकां ॲप ही महाराष्ट्राक काय लागना फक्त आमच्या गोंया पुरतेच लागता गोवा आमचो धाकटो आनी शेतकरी खरें गोंयांत खुबशे आहात तांकां शेतकऱ्यांक कशी सवलत मेळटा ही तुमी पळोवंक जाय न्हू शेती करा म्हणटा शेती करा सगळें सांगता वचतात ते एग्रिकल्चर मिटींग शेती करा म्हणटा हांव तर जास्त एग्रिकल्चरांत सगळे मिटींग वयता मडगांव गेला साके गेला पण ते सीएम तोच सांगता शेती करा शेती करतले कशी हे सगळे शेतकरी आमचे तर पेडण्यात तर एग्रिकल्चर हे कितेंच पळयनात बियाणे पळयना कांयच पळयना आमकां बांद्यासून बियाणे जावं दोडा मार्गासून अशी बियाणे हाडची पडटा प्रत्येक जण महाराष्ट्रांत आमचो लोक आरावण्यात वयता आरावण्यासून सगळी सारें आतां कितके खर्च ह्यो आनी कितके पेट्रोल वयता हेचेर सरकारान मातशें तरी अनुदान करून लक्ष घालून आमकां कधी तरी फॅसिलिटी शेतकऱ्यांक करूंक जाय बाबा चला एक गुदांव केलो कशी एक पेडणे तालुक्यात जावं आनी खंय तरी अशें 2-4 गुदांव करून थंय वचून तांकां हाडूंक ही सवलत दिवंक जाय तितून एक आहा आतां प्रत्येक गांवांत प्रत्येक कॉन्स्टिट्युशन प्रत्येक आमदार हे सारे वांटप करतात शेतकरी वांटप करतात तांकां ॲप लागना ते इतली सारे हाडटात कशे तांकां ॲप लागूंक जाय न्हू आमदार खंयच न्हू अशें ना मोर्जेत अशें न्हू सगळे कॉन्स्टिट्युशन सगळे वांटप करतात पूण त्या आमदारांक कशें ह्या बी हे कशें लागनात आमकांच हे बारीकल्या शेतकऱ्यांक आनी जाणट्यांक हे कित्या खातीर त्रास करतात गव्हर्मेंट हो आमचोच हय पण तेणी एक शेतकऱ्यांक सवलती बरी दिवंक जाय न्हू बाबा चला शेत करा आनी करा आनी हे सायडीन आमचे पेडण्यात तर एग्रिकल्चर न्हू मिनिस्टर सुद्दां कांयच पळयनात आतां हांव ह्याच शेतांत विदावट हे करता म्हजें नांव लक्ष्मीकांत अर्जून शेणेवकर हांव मे जो आसा
तो शेतीचेर अवलंबून आसा, डिपेंड फार्मींग हेचेरच आसा. सर्वीस ना काय ना, आमच्या भुरग्यांक काय सर्वीस ना काय ना आसा. अजून ते सुद्दां तशेंच आसा. खंय तरी प्रायवेटाक एक 10-12 हजार कोणा कडेन वयता बावडे, आनी ते शिकून M.Com, B.Com, BR जावन सुद्दां तांकां सर्विशे ना. सर्विशे करतलो दितलो जाल्यार तांकां 15-15 लाख कितें आमी दिवचे. खंय तरी आमकां शेती भाती विकून खंय तरी करचें पडटलें. तर आतां सांगपाचो उद्देश म्हणजे असो एकच आसा की आज हे सरकार एक नकाले कायदे काडटा. व्याप लायले आमकां असं जाल्लें आसा. ह्या व्याप कित्याक म्हणून केलो आसा तर आज शेतकऱ्याक किंवा आतां ह्या टायमार ताका सारें खत जें आसा युरिया ते ताका खुबसा लागना आसा. तो थोडा वतान हाडटा आनी तो मारतो सारता. ते हाडून दवरना जास्ती जाता पिड्ड्यार येता. तर ते जे हाडटलो जाल्यार वतान थंयसर तो म्हणटा की कितें तरी ॲप कर हो आमचो मोबायल वय, ह्या मोबायलार म्हाजे ह्या पळय म्हाका काय कळना, त्या पळय काय कळना ना. कळ्ळें तुका. तर म्हणटा अशें तो क्रूज आमदारान सुद्दां तेणी सांगलें हे ॲप कित्याक केल्यात काय म्हणून. एग्रीकल्चर जे ऑफिसर आसा ते AC रुमार वतान करून बसतात आनी व्हडले नाका ते गणना करतात. त्यांच्यांनी पयलीं अशें शेतांक उतारपाचें आनी हे सांगपाचें मागीर याप आनी व्याप काय ते लोकांक कशे व्याप लागतात ते अशें हे व्याप बी हे आसा. हे व्याप कित्याक हे लोकांक व्याप करून येता. बशीन वचांक जाय, बशीन पेडण्या वा मांद्रास वयतलो मांद्रा सारके बशीन आसता ते तेंच्या कडेन ते गोवा बागायत वता ते. तर आज लोक काय करता की माझ्या सारक्या सुद्दां मनशान वता मी बाण्यासून एक घेवन येयलो कित्याक व्याप बी आमकां ते काय कळना. व्याप त्या महाराष्ट्रा सरकाराक लागना आनी गोंयच्या सरकाराक हे लागता का अशें म्हाजें म्हणणें आसा. तर आज तुमी आतां शेती करा कसल्याक शेती करतले. आज वळवळान शेती करता. आज शेती जी आसा ती डिपेंड फक्त आसा ती कोणाचेर आमच्या निसर्गाचेर आसा. निसर्गान जर बरी कृपा केली जाल्यार आमकां खंय तरी मेळटलें, नाल्यार काय मेळना असं आसा. आज पावस ना म्हणटकच ते म्हाजे शेळाचे आसले कितें दाखय म्हाका कोणीय सांगते आनी म्हाजे खेतर काट म्हाज्या सारक्याचे मी सांगते सारके ठोकपणी शेतकऱ्याचे कसली येवजणी घेता ते एक घेना तेजी येवजण. मी ज्येष्ठ नागरीक घेयना, आर्ट्स एंड कल्चरची घेयना, कसली हांवें सुद्दां घेयना आमी आसा. मी म्हाज्या शेतीचेर अवलंबून आसा. म्हाका ते नाका आसा. हे सुद्दां आज ह्या शेतकऱ्याक सांगता. म्हाज्या बापूय एक स्वातंत्र्य सैनीक आसलो, तेचे सुद्दां आमी काय घेवंक सुद्दां ना आसा आमी आज पर्यंत नाका. कित्याक तेणी कार्य केलेलं बरें समाजासाठी केले, आपल्या देशासाठी आपल्या राज्यासाठी केले, मार खाल्लो तेणी कळ्ळें. तर आतां हे अशें आसा की आतां खंय तरी पावसान आजून कांय पावसय बरो ना आसा. तेणी आतां फाल्यां कृपा जर केली आनी बरें ते जालें देवाच्या कृपेन निसर्गाच्या कृपेन आमच्या मेघराजाच्या कृपेन जर जाली तेची कृपा बरें ते जावपाक दी तेव्हाच जातलें. आनी ते जर जालें जाल्यार त्या वेळार तुमी ताका भात कापपा खातीर मशीन येता ताका फाल्यां ॲप लायताले ना म्हणटा. हो प्रश्न म्हाजो आसा. ना म्हणटा जाल्यार तुमी काय हेचें आमकां सांगा कळया पयलीं कित्याचें. आनी हे काय ना आसा सगळ्यांक आसा ते खत बी आसा ते सारकें व्यवस्थीत जाता मेळटना. तेंचे मिरसांग विलाचे त्या आसा तांकां 1 किलो जावं 2 किलो जावं 5 किलो 10 किलो सारां आतां तांकां मेळटना. कोणी बरें सगळे जमीनकार आसा अशें ना. आतां हें करता हे नाका हें करता आसा कितें हे ॲप काय ते लायता. आतां 1.5 म्हयनो शेताक इतल्यान ताका सारें मारपाक मेळांक जाय आसना. ते सारां मेळना. जितक्या नडला तितक्यात लोक वाडून आतां खंय त्या बान्या वचून बी हाडटात. कोण आतां कोल्हापुराक गेले तिसरे कोणी तरी येताना हाडलेलो आसा आनी अशें करून ते मारतात. आनी फाल्यां जर तुमी सगळे पावटी जर अशें व्याप जर लावंक गेल्यार त्या शेतकऱ्यांनी काय करता शेतकऱ्यांक एक तर गळफास लावपाची आनी मारपाची. कित्याक आज तेच्या कडेन त्याचा रीण आयला आसा बँकां. शेतकऱ्याक आज कर्ज दिवपाक कोण किती बँक बाबा उबो रावता एकय रावना. कित्याक तुका रुजांक ना. परत मारला परत हें केलां 4 दीस मी एक सारक्या त्या पंप लावन तो शिपला आनी तो आतां वयर चला भायर ताका परत आतां नंडी घे म्हणून इल्ली आसा. ते नडटलो जाल्यार कामेर सुद्दां कोण मेळना. तेंचो दर आसा 600 रुपये. 600 रुपये जर 4 कामेर आमी दिसाक घातले 6 चौका 24 2,500 दिसाक जाले. अशें जर 4 दिले 4 × 10 कितें जाल्यार जवळ 10-12 हजार गेले. आनी भात जातालें म्हाका घेतल्या 4 ते 5 खांनी भात जाता त्या एका. मागीर पयशे थंयच गेले. परत मळणी आसा आमकां परत आमकां थंय वयतलो मशीन वचनाय. शेती आसा ती अशी गेली तरी सुद्दां तेमी मी सरकाराक सांगना आसा. गेल्या वर्सा मागीर जवळ जवळ 8 क्विंटलां म्हाका लॉस केल्ली.
तरी मी सुद्धा सरकारने सांगलेले की असा जेणे केणे गेल्या त्यांचे हे करचे. ताणी कितें म्हटलें सरकार म्हटलेले की ॲग्रिकल्चराचे ते मनीस आसा ते तुमचे शेतां पळयतले कोणाचे शेत गेले खरे ना आसा ते पळयता म्हटले. ते खंय येयल्या पळोवंक येवना. कोणाचे फोटो मारून झाले आनी तेंचे करून घेतले. पण जो खरो शेतकरी आसा माझ्या कोण शेतकरी आसा त्यांनी करू हे आसा तेका आपण बांद्या वचून घेवन येयला तो बरोबर आहा तेका येवपा जावपा खर्चो कितको हां हे ना हे असल्या सरकारा अजून तरी जावचे. क्रुजान सुद्धा सांगले आमदार क्रूज आसा त्यांनी सुद्धा सांगले असून तुम्ही हे केले ना आसा हां. आणि आज आमकां ते माझ्या शेतांत वयतलो तो मशीन जे आसा ते माझ्या शेतांत आज वचना बरोबर. माझे हाल आसा. आम्ही काय करता आम्ही आमची फॅमिलीच मी माझे भुरगे करून आमीच न्हुता ते आणि आम्ही पांयांनी बी मळटा अशे तरेन हे आमी हाल काडटा. आनी सरकार सांगता हे आनी ते म्हणजे कितें तूं आमकां फुकट दिता ते व्हरान कितें ते खत व्हरान हे करून पितले बऱ्या काय ते गोडसां बिसां करून खातले काय म्हणटा कावळेचे बरें थापतले हे विकतले कितें. आज समाज अजीच्या सारके भेणे काय येतले तेका एक पोती जाय नाका थोडे बरें तरी घेतले आपल्या पोतीन थोडे फार जाले थोडे तरी विकया म्हणून हे घेतले आसा. तेका आतां एक 10 किलो मागीर फुडें 10 किलो जाय अशें तरेन जाय पडटा. आनी तेच जर तुमी सारे दिवपाक तयार ना न्ही जाल्यार आतां आमकां महाराष्ट्रासून हाडचें पडटा जाल्यार मागीर तुमचो फायदो काय उपयोग आसा. शेती करा कित्याक तुमी वल्गना मारता हां. हे बरां दिल्या आमदारान हाडून लोकांक फुकट दिलां बरां फुकट दिलां तेणी तेकाय आप लागलो ना कित्याक आमदारा लागलो हे दसून सगळ्या गोंयांतल्या आमदारांनी प्रत्येक शेती हे जावं ते सगळ्यांनी दिलां न्ही गांवांतल्या हेका हे पोती तांकां कोणी दिली. ते कोणी शेत आसा तेणी हेले ना तेणी व्हराक ना तेणी जास्ती हेले शेतकार जास्ती मेळा करना बाबड्या घरती घालता. तो कोण येता आमच्या रोल कित्याक वयता सांगा. आमच्या कश्टांतले आमकां काडटले त्याच भशेन म्हणून आमी हाडटले आमच्या पोटार त्या शेताच्या पोटार येता आमी करतले हां. तुमचो तो याप शाप जो आमचा लायता ते कितें मेन ते तुमी शेतकऱ्यांक हे अटी नियम कित्याक बाकीच्या हाका तुमकां अटी नियम लागना. शेतकऱ्याच्याच हेका सगळा आतां नागर नियम आतां फाल्यां लुवपाक हेका फाल्यां आतां तेका तुमचो ॲप खंयच आसतलो ते ॲप ना तुका ते ना. अरे मी म्हणटा आतां कोणाक आनी एक बरें उमेद आसा आयचो आमच्या गोंयांचो शेतकरी किंवा आमच्या पेडणे तालुक्याचो शेतकरी आसा तो मार्जिनल फार्मर आसा. धाराचे शेतकरी आसा अशे व्हडले शेतकरी ना आसत ते. आज व्हडले शेतकरी आसा कोण शेतीच करूंक बघना आनी धारादार सुद्दां शेतकरी आसा मार्जिनल फार्मर ते सुद्दां आज कोण करना ना आसत. आनी अशे तरेन आज तुमी सरकार नाका ते तांकां सांगता ते कित्याक लागा काय ते ॲग्रिकल्चर सांग. माझं नाव आपास शेटगांवकर मी मोरजेसून शेतकरी बोलता. आमकां मोरजे इथे सारा ना आमी पेडण्याक गेलो जाल्यार आमकां हांगा ते ॲप करा म्हणून आमी खिचे ॲप करपाचे शेताचे ॲप आहा तितकेच पुरो नडणी जी येवन येयल्या ती खिच्याच वर्सां येवंक ना आमी खिचे आणखी ॲप करपाचे. म्हाका 60 वर्सां जाल्ली आहात. मी असो साऱ्याक केव्हाच तळमावंक ना कोणच शेतकरी असो साऱ्याक तळमावंक ना. आमचेर कृषी कार्ड आहा आमकां सारा दिवपाचा कृषी कार्ड आहा न्हू तेका सारा दिवपाचा आनी ह्या बीन कांय मागपाचा न्हू. तुमचे काय ह्या आहात ते तुमी फीट करपाचे आमकां गरिबा खातीर कित्याक गरिबांक हें करतात तुमी. मी तेस्ता बाळू मामांक गेल्ले थंयसून सारा हाडला तशें तांकां ह्या बीन कांय लागूंक ना. ताका ह्याप कित्याक हे सोसायटीक पेडण्याचे सोसायटीक ह्याप कित्याक. अजित जुलूस शेडगांवकर झालं. माझं नाव अजित जुलूस शेडगांवकर. मी एक फार्मर असं आणि माझी शेती हा शेत हा म्हटलं फायदो काय हा हे आता सरकारान ॲप करूंक लायले न्हू. ॲप केले म्हणजे आमकां ते ॲप येना आम्ही शिकलो 10वी आमकां आता काय कळना ना ॲप म्हटलं काय ते. आणि आमच्याकडे मोबाईलही तसलो हा म्हटलं आमकां तो मोबाईल यूज करूंक कळना ना कित्याक आमचं शिक्षण ना. आम्ही अशात करतो आणि पोट भरतो. हे आता रोजी लायले हळद लायले कणगे लायले भेणे लायले तांकां घालतले काय सांग म्हाका बघया. जितान आमकां वड्यान सारा दिला तर आम्ही पहिली मारला आणि आता हो सरकारान ॲप केलो ह्यो ॲप आमकांय केलो आणि त्या लोकांकय केलो सोसायटीवाले पहिली आधार कार्ड घे आणि आमकां सारा दीत. आता ताय ना आता तो ॲप केलो तो म्हणटा तूं बुकींग करूंक जाय. ह्यो सिलिंडरय बुकींग केलो आणि हो साराय बुकींग करचा लागला. हां आता आमी करपाचा तरी काय सांग म्हाका बघया. महाराष्ट्रान बीन असलो कायदोच ना न्हू ॲपाचो. हो हिसरात कायदो आमकां गोंयकारांक हां आमी काय व्हरान सारा व्हरान नुस्त्याकाक घालता तो फॉर्मेलीन तुमकां बंद करूंक जमाना.
आणि ह्या तुमका बंद करूंक जाता? हां, आम्ही फार्मर आणि करपाचा तरी काय म्हाका सांग बघया. हां, सरकारान मातसा तरी चितूंक जाय आमचा गरिबांचा. माझ्याकडे म्हशी असत, गोरवां असत, हां, त्याच्यावर आम्ही पोट भरतो आणि करपाचा काय म्हाका तरी सांग बघया. हां, दितान भावड्यान दिल्ली एक पोती, ती आम्ही वरान मारली आणि आता परत जाय जाल्यार करपाचा काय? महाराष्ट्रान गेलो जाल्यार 1000-1200 रुपया भाडा घेतात, हाडून गेलो जाल्यार काय करपाचं आता सांगा आता. हां, शेटगांवकर आम्ही शेतकार कृषी कार्ड आमचे आता म्हटल्यार आमकां आतां सारें आमकां बिलकूल ना शेताक आमच्या. आणि ह्या एफाक लागून आमचो धाकटो मोबायल आहा म्हटल्यार आमकां ते मोबायलाचेर कळना. आनी आमी आतां हे फुडें कितें करपाचें शेताचेर तूं पडलें आमकां आतां सारें ना आमकां आतां. तर आमी आतां गेले जाल्यार ते आमकां एफा शिवाय दितात सारें आमकां, जाल्यार हे आमकां कित्याक दिनात म्हणजे आमकां ते कळना. एफ म्हणजे आमकां काय कळना न्हू ते. आमी शेतकार ते शिकांक ना तितके आनी आमच्या कडेन मोबायल ना ते ल्हान मोबायलाचेर आमकां सारें कशें एफ काडून आमकां तुमी सारें दिवपाचें. देशात हे काय करून फायदो आमकां ना. कृषी कार्डाचे आमी शेतकार पयलीं भशेन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.